Today I welcome you all for this press briefing. As you are aware, the chairman and vice chairman has completed 3 years of their tenure in Ravin Bhawan. So today this press briefing, chairman will convey different activities that has been undertaken by them, Ravindra Bhawan, by this meeting. So I welcome all. Good evening. Your Rasat, Vice Chancellor, Vice Chairman of Ravindra Bhawan, Burkar, Member Secretary, and welcome to you all. Actually, Ravindra Bhawan Margaon completes 3 years of transformative cultural service. गेली 3 वर्सां आमची new committee which was formed on 3rd July 2023. And the milestone has been achieved through the wholehearted support of the staff of Ravindra Bhawan, all the committee members, and the blessings and encouragement and the trust of people of Margaon, Fatorda, Naveli and Salsette, Goa. Despite occasional attempts by some few individuals to spread misinformation and negativity, unnecessary negativity, I say, the institution has continued to excel with determination. The overwhelming support received from the people of Margaon, Fatorda, Naveli, South Goa, हे सगळे ओवरकम करून we continue doing good things, good work, whatever was एक लोकांचे स्वप्न आशिल्लें की what Ravindra Bhawan should do. I think we have achieved most of the target. आम्ही करता असताना right from the day one आम्ही वेगवेगळे programs we had planned. So पहिलो प्रोग्राम आमचो सुरू जालो weekly program करचे ते कितें करचे. So after the discussion with the committee we thought divide into 4. Have Kavyanand, Nityanand, Natyanand and Swaranand. It's about the poetic meet, it's about the dance, it's about the music and it's about the drama. So ज्या उद्देशान हे रवींद्र भवन स्थापन केल्ली त्या उद्देशान हे आम्ही कार्यक्रम केले. जवळ आम्ही टोटल 94 प्रोग्राम्स केले आणि 672 अपकमिंग गोवन टॅलेंट्साक आम्ही परफॉर्मिंग स्टेज दिले. We paid them some remuneration also. It was not a free program by them. So अशें करून लोकल टॅलंट्स कशें तांकां प्लॅटफॉर्म दिवचो ही एक स्टेप आमी जी घेतिल्ली व्हेरी सक्सेसफुली मुखार चल्ल्या. त्या अजून आतां आमी रिपीट करपाक सुरू करतले. सो 3 years वी कूड प्रोवायड ऑल द न्यू आर्टिस्ट हांगा लोकां मुखार प्रेजेंट करपाक शकले. Second, celebrating Women's Day. Women's Day आम्ही गेली 3 वर्सां सेलिब्रेट करतात. तातूंत आम्ही गोयचे आणि नॅशनल लेवलचे आर्टिस्ट हाडून लोकांक पळोवपाक एक संद मेळची वर्सांतल्यान एकदां म्हणून ही कंबायंड प्रोग्राम आम्ही 8 मार्चाच्या आसपास सदांच केला. आनी तातूंत गोयचे आमचे वर्षा उजगांवकर, सोनिया शिरसाट, लुलू फॉर्तीस अलॉंग विथ आनंदी जोशी, वैशाली सामंत, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ती आणि महालक्ष्मी हांचे कार्यक्रम लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे. लोक हे सदांच रावतात बरे प्रोग्राम पळोवपाक मेळचे अलॉंग विथ द गोवन. दॅट वॉज ही आमची मूख आशिल्ली and it got tremendous response. म्हणून लोक रावतात तो प्रोग्राम येतलो काय म्हणून उनो आसा बरें उनो आसा बरें. सो दिस इज द रिस्पॉन्स वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम द पब्लीक. तशेंच आमी आषाढी एकादशी पयलीं सेलिब्रेट करताले मदीं बंद पडिल्ले. दॅट वी परत स्टार्ट केले आमी आनी तातूंत आमी अजीत परब, ऋषिकेश रानडे, शरयू दाते, राजू दुरी, अर्चना कमलकर हांच्यो हे अभंग बी सगळे नाट्यगितां प्रेजेंट केले आषाढी एकादशी. तेही हाका खूब गर्दी जाली. म्हणजे आमच्या ऑडिटोरियमाचें काम चालू आशिल्लें. आमी म्हणलें भायर पॅसेजीन करया तातलो थोडो लोक येतलो. पयल्यार इतली गर्दी जाल्ली लोकांक बसपाक जागो ना. सो दीस इज शोज दीस एंटायर थिंग शोज पीपल आर इंट्रस्टेड इन रवींद्र भवन एक्टिविटी. त्यो जावपा जाय आशिल्ल्यो कळ्ळें. लोक कोणी विघ्न दोशी कितें उलयता ताजेर रावना.
तांणी येवन हे प्रोग्राम कितें चलता आनी ताजो आनंद घेवचो कळ्ळें. हे वायट बुद्दी खंय वतात कळ्ळें. आमकां प्रॉब्लेम ना. सदां दिगंबर बाब सदां एक म्हणटात तेजे दिगंबर बाब ऑलवेज आय एप्रिशिएट तेजे निंदकाचें घर आसा बेशेजारी कळ्ळें. पूण कितें जाता हांव ताजे मुखार वता निंदक हळू करूनय चेन धांवपा जाय कळ्ळें. बाबा कितें बरें चलता तेंय पळोवपा जाय. फक्त क्रिटिसायज करीत रावचें न्ही कळ्ळें. पूण एनवे आमकां दिगंबर बाबालो खूब सपोर्ट मेळ्ळा. फूल हार्टेडली कितें एक्टिविटी करता दामूचो मेळ्ळा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो मेळ्ळा. तवडकराचो मेळ्ळा. पयलींचे गावडे आयले. सो वी आर कंटिन्युअसली डुईंग ऑल दीस एक्टिविटी. म्हणजे प्रत्येक विका कितें ना कितें तरी हांगा आसता. आनी यू मस्ट हॅव सीन हांगा लोक कंटिन्युअस येतात. हांगा आमची कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा बरी. लोक जेवपाक येवपा लागले आतां भायल्यान. बरें जेवण मेळटा म्हणून. सो दॅट वॉज अ कंडिशन. गोवन फूड गोंयच्यो वेगळ्यो डिशीज ती दवरता. रायट फ्रॉम पातोळ्यो तवसळी मागीर केन्ना केन्ना तुगे उपीट करता दोणे करता. लॉट ऑफ थिंग्स शेव्या खीर करता. सो आमी रंगभुमी दिनूय रिवायव केलो. परत सुरू केलो प्रेजेंट रंगभुमी दिसा कितें कितें कार्यक्रम करपाक. तातूंत आमी गीत गायचे आनी एंड अस्मिता अशे आमी कार्यक्रम केल्ले आसात. क्रिसमस सेलिब्रेशन आमी हांगा केल्लो एक वर्स. मागीर आमी हांगा मातसो तो हे करून आमी मडगांवूय कितें करचें म्हणून अनाफन गार्डनान आमी क्रिसमस सेलिब्रेशन सुरू केलें. आनी ते इतले पॉप्युलर जाले 2 वर्साचे. सो वेरियस प्रोग्राम आमी अवधूत गुप्ते पसून हाडले ते प्रोग्राम करपाक. सो अशे लोक येवन लोकांक मडगांव बिकम अ कल्चरली वायब्रंट एरिया मडगांव आनी फातोर्डा बिकॉज ऑफ दीस प्रोग्राम. हे लोक ज्या कार्यक्रमाची वाट पळयता आनी लोकांक धरून हाडूना तेंच्यांनी बसून बसी धाडून मेळा. दे केम ऑन देर ओन हे बिकॉज दॅट वॉज द नीड ऑफ पीपल ऑफ मारगांव फातोर्डा नावेली ऑर सालसे. ताजे नंतर आमी दांडिया वर्कशॉप करतात. भुरग्यांनी शिकचे ते परफॉर्म. कित्याक हांगा खुबशे दांडिया प्रोग्राम जाता ड्युरींग द नवरात्री. सो तांकां ट्रेनींग जावचें म्हणून तेय करतात. आनी त्या दिसा नवरात्री दिसांनी आमी दांडिया व्हडलो प्रोग्राम करतात दांडिया शोचो त्या दिसांनी. मागीर ह्या वर्साची सगळ्यांत एक मुखेल गजाल जाली म्हणजे ती आमी नेमींग ऑफ कॉन्फरन्स हॉल ऑफ रविंद्र भवन कळ्ळें. कॉन्फरन्स हॉल वयर आसा तो आमी लय भास्कर काप्रुमाम पर्वतकर हांच्या नांवान तांचें नांव त्या हॉलाक दवरिल्लें आसा. आनी ताजें खरें म्हणल्यार इज अ कंट्रिब्युशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन पर्क्युशन. सो तें बरें ते तांचो फोटो आशिल्लो हांगा पूण खंयच्या हॉलाक नांव दिवं नाशिल्लें. सो वीथ गव्हर्मेंट सपोर्ट वी कूड अचीव दॅट. रविंद्र बाब केळेकर, मनोहरराय सरदेसाय, बाकीबाब बोरकार हांचे जन्म शताब्दीच्या निमित्तान आमी कार्यक्रम सुरू केले आनी ते एवरी इयर करतात. We celebrated again 3 big legends of Goa and of Salse I will mention. पद्मविभूषण मारियो मिरांडा, पद्मभूषण लक्ष्मण पै आणि के वैकुंठ हो सिनेमॅटोग्राफर. हातूंतले 2 जाण तर मडगांवचेच म्हणजे लक्ष्मण पै आणि के वैकुंठ. एक गोडेवाड्या वयलो आनी एकटो मागीर तो मालभाटान रावता तांचें मेन घर. म्हणून दुसरो तर कोमांतलो. शोले सीता और गीता अंदाज रमेश सिप्पी हे मुद्दाम हांगा आयिल्ले ज्यांनी के वैकुंठा बरोबर काम केलां. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिल्ली रिगार्डींग ऑर्गनायझींग अ नॅशनल 23 वर्साचे नॅशनल अवॉर्ड विनींग फिल्म एक 7 फिल्म आमकां दिवची. ताचो आमी हांगा फेस्टिवल करपाक सोदता. तशेंच पयर बाब दिगंबर कामतीन सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी ठरयलां की म्हयन्यांतल्यान एकदां दॅट इज पीपल डे म्हणटा जेन्ना लोकांक विचारले लोकांनी सगळ्यांनी उचलून धरले की येत दाखयात. सो ओल्ड इंडियन सिनेमा आमी हांगा एवरी मंथ एक शो करतले. रेकॉर्ड टायमा भितर ऑडिटोरियम बरे तरेन कंप्लीट करून वीथ 7.1 सावंड सिस्टम वीथ द स्क्रिनींग फॅसिलिटी, चॅर्स बदल्ल्यो, कार्पेट बदल्ली, स्टेज सारकी केली. आनी दिस इज म्हाका सांगपाक आनंद जाता. दिस इज द बेस्ट ऑडिटोरियम इन गोवा. फक्त नाटका पुरतोय न्ही तर सिनेमा खातीरय इट हॅज बिकम अ बेस्ट थिएटर वीथ 7.1 सावंड सिस्टम. म्हणजे अशी पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्ली. आमी वी थँक
express our sincere gratitude to Digambar Kamath, Sri Ullas Tuekar, Sri Alex Reginaldo Lorenzo, Sri Vijay Sardesai, Captain Viriato Fernandez, Sri Cruz Sil, Sri Ramesh Tarwarkar, and Sri Govind Gowde for their valuable support to various cultural initiatives. See, आम्ही किती केलें की पयले वर्सा आमी फक्त मडगांव फातोर्डा नावेली पुरतेच रिस्ट्रिक्ट दवरले की तांचे MLAन जर कितें प्रोग्राम सजेस्ट केलो की तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपा जाय जाल्यार ताणें सजेस्ट जो प्रोग्राम करता तो प्रोग्राम आमीच हे करतात आनी वी पे दम रेम्युनरेशन ते ज्यो कोण करतात आनी ह्या वर्सा आमी वी एक्सटेंडेड टू सालसेत म्हणून हे सगळ्यांनी आमकां रिक्वेस्ट की धाडिल्ले तांचे आमी रिक्वेस्ट कन्सिडर करून तांच्या गांवांत तांचे एरियेन हे प्रोग्राम घडोवन हाडल्या स्प्रेडींग द रवींद्र भवनचें काम हे सालसेती खातीर जावचें ही सदां मागणी आशिल्ली बाबा रवींद्र भवन सालसेतीचें सो तेंय आमी पूर्ण करपाक शकले बरे जाले भशेन आय थँक श्री दिगंबर कामत MLA एंड मिनिस्टर फॉर PWD Honorable Minister for PWD Sri Govind Gowde ex Art and Culture Minister, present Art and Culture Minister Ramesh Tarwarkar, then Honorable Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant for providing all the support. केन्नाय आमी कितें घेवन गेले ते फटकरून तातूंत इंटरेस्ट घेवन सॉल्व केल्ले आसात आनी दिगंबराच्या कामकीच्या इनिशिएटिव्हान आमकां ह्यो गोश्टी सगळ्यो मेळिल्ल्यो आसा टू मेक द मारगांव फातोर्डा or Naveli as a cultural capital of Goa, and it is a part of Salset. I am happy to tell you.